गरजेक अक्कल नासता। एकदा एक गिरेस्त मनशाचो एकलोच पूत खूब दुयेंत पडलो। वेगवेगळ्या प्रकारचे वखद केले, ऋषी संतांचे आशिर्वाद घेतले, तरी सुटका जाली ना। निमाणें एक विद्वान वैज ताचे कडेन आयलो। ताणें त्या भुरग्याची तपासणी करून ताका बरें करपाचें उतर दिलें। तेन्ना गिरेस्त मनशान वैद्यराजाक म्हणलें, वैद्यराज, कृपा करून म्हज्या पुताक बरें करपाक कितेंय तरी कर। तुवें म्हज्या पुताक बरें केल्यार हांव तुका म्हजी सगळी संपत्ती दितलों। वैद्यराजान खूब कश्ट करून ताच्या पुताक 1 म्हयन्यान पुरायपणान बरें केलो आनी त्या गिरेस्त मनशाक विचारलें। आपलें उतर पाळपाक आतां सज्जन अनमनलो। वैजाक म्हणलें, वैज, तुमी कितें मागतात? तुमी पिशे न्हय? हां, त्रासांत आशिल्लो मनीस कितेंय उलयता तें सगळें खरें न्हय। त्या वेळार हांव म्हज्या पुताचे अवस्थेक लागून पिसो जाल्लो आनी त्या पिशेपणाच्या मदीं हांवें तुका कितें तरी कबूल केल्लें आसूं येता, पूण पिशेपणान दिल्लें उतर बुद्धी पाळना। ताणें दोतोराक कांयच दिवंक ना। देख, संवसारांत लोक गरजे भायर खंयचीय गजाल मान्य करतात, गरज सोंपतकूच सोयिस्कर रितीन बदलतात।